नाचतलो तो गो हाय बाय हॅपी दिवाळी. पण नूडल झाला पण नूडल. आणि गायस पळय आयज जावन आसा दिवाळी आणि ह्यो पावस केन्ना वयतलो कोणाक खबर. सो गायस आयज जावन आसा दिवाळी आणि तुम्ही पळोवंक शकता की माझो अवतार कसो आसा तो. गुड्डा हॅपी दिवाळी. तो हात दितात दी हॅपी दिवाळी. तुझा याद येयलो म्हणून तुका कॉल केला आहे. कशी आहे तू? सो गायस हे पळय माझी दिवाळी प्लेट जावन आसा रेडी. हांवें आतां केला बटाट्याचे पाव आणि हे जावन आसा व्हायट पाव आणि ह्यो जावन आसा बेसन का लड्डू. हरशीं न्हू गायस खूब भाशेचे फोव बी करूंक जाय पण हांवें करूंक ना. आमगेर खावपीच कोण ना जाल्यार करून कितें फायदो सारकें न्हू. त्या खातीर हांवें फक्त 2 भाशेचे फोव केला शास्त्राक लागून कळ्ळें तुमकां. आणि आतां हांव हे फोव खाता म्हाका सारकी भूक लागल्या. आणि गायस पळय आयज जावन आसा दिवाळी आणि ह्यो पावस केन्ना वयतलो कोणाक खबर. हेका कसलो तरी पावस म्हणटा मिरगाचो पावस काय कितें तरी. ह्यो म्हाका दिसता वर्साच्या 12 म्हयनो पडटलो दिसता गडगडत गडगडत. हे पळय सगळें चिकचिकीत जाला हांगासर आणि आमच्या दारान पळयात स्विमींग पूल जाता. कोणाक न्हावपाक जाय जाल्यार हांगासर येयात. हे पळय कितलें उदीक भरता पळयल्यात न्हू हांगासर. हे पळयात हांगासर बी पळय कशें जाला ते चिकचिकीत जाला चिकचिकीत. आयज आमचो प्लॅन आसलो हांगासर दिवे बिवे लायतले म्हणून पूण खंय म्हणून लावपाचे आतां पावसान. आणि गायस पळय आयज जावन आसा दिवाळी आणि ह्यो पावस केन्ना वयतलो कोणाक खबर. हेका कसलो तरी पावस म्हणटा मिरगाचो पावस काय कितें तरी. ह्यो म्हाका दिसता वर्साच्या 12 म्हयनो पडटलो दिसता गडगडत गडगडत. हे पळय सगळें चिकचिकीत जाला हांगासर आणि आमच्या दारान पळयात स्विमींग पूल जाता. कोणाक न्हावपाक जाय जाल्यार हांगासर येयात. हे पळय कितलें उदीक भरता पळयल्यात न्हू हांगासर. हे पळयात हांगासर बी पळय कशें जाला ते चिकचिकीत जाला चिकचिकीत. आयज आमचो प्लॅन आसलो हांगासर दिवे बिवे लायतले म्हणून पूण खंय म्हणून लावपाचे आतां पावसान. सो गायज आयज जावन आसा दिवाळी आणि तुम्ही पळोवंक शकता की म्हाजो अवतार कसो आसा तो. पण एक मिनिट आतां हांव खंय वयता सांग टेलरा कडेन. जे कुर्ता हाडलेले पळय ते ऑल्टर करूंक दिल्या कळ्ळें तुमकां. ते आतां जाल्या सो ते आतां हांव हाडपाक वयता. मागीर हांव बरें न्हातलें बी आणि मागीर म्हाका पळयात कशें दिसता ते. मागीर दिसतली की बाबा म्हाजी खरीच दिवाळी चल्ल्या म्हणून. पण अशें पळोवन म्हाका कोण म्हणटलो की दिवाळी हवी येवच्या पयलीं हांव न्हेसता बाबा नाजाल्यार ह्यो पयलीं म्हाका खातलो. दिवाळे कडेन अशें कोण रावता काय म्हणून. सारकें न्हू. फटाफट हाडटा मागीर न्हाता धुता मागीर हांव टमटमीत हिरोईन भाशेन हे जातले रेडी जातले सारके हिरोईन कशें. हे पळय हांव म्हारग्या टेलरा कडेन न्हू दुसऱ्या टेलरा कडेन येयला हांगासरूच सकयल. गुड्डा हॅपी दिवाळी. तो हात दितात दी हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी गुड्डा. गुड्डा हॅपी दिवाळी. वा 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 वा. गुड्डा हॅपी दिवाळी. गुड्डा ओ नो बस व्हेरी गुड गुड बॉय. आता हात दी दी ऐक रे हात दी रे. हां हॅपी दिवाळी. आता तू म्हाका कितें गिफ्ट हाडला. दिवाळी गिफ्ट जाय म्हाका तुज्या कडल्यान. ए ऐक रे दिवाळी गिफ्ट म्हणजे खाजयताय कित्याक. तू आनी अवी भाशेन मरे दिवाळी गिफ्ट म्हटल्यार तो तकली खाजयता आनी तू हांगा फाट खंय पळय रे कितें जालें रे कानाक तुज्या. दुखता रे कान. तर नखरे कर. सो गायज फायनली हांव घरा कडेन पावलेलो आसा आनी पळयात आयज हांवें घातलो धोत कुर्ता फूल पावर धवो सारको धवो आहा सारको पळय.
आणि हो म्हाका गिफ्ट केल्लो आसा माझ्या एलिस्टर ब्रो. थँक्यू सो मच ब्रो फॉर लवली गिफ्ट. आणि येस हॅपी दिवाळी इच अँड एवरीबडी. चलया आता पणट्यो लावया सकयल वचया. आयजो दीस हांव मातसो बिजी आसलो घरा कडेन आसलो मम्मी डॅडी वांगडा. सो गायज हांव आतां न्हू रेडी जाल्लेले आसा. कळ्ळें न्हू तुमकां दिवाळी स्पेशल. पयात कशें दिसता हांव तुमकां? बरें दिसता? ह्यो कुर्ता न्हू हांवें काल म्हापसा घेतलेलो. कितले रुपया सांग? फक्त 150 रुपया. पूण अवी म्हणटा ह्यो कुर्ता न्हू म्हाजेर खूब बरो दिसता म्हणून. बऱ्या बऱ्या कपड्यांक फाटी घालता ह्यो कुर्ता. पयात खरो बरो दिसता न्हू. आनी हो म्हाजो सारको फेवरेट कलर, डार्क कलर. पयात मिनी आकाश दिवो धाकटुलो सारको बरो दिसता पळय धाकटुलो. तू कितें रे हांगा मिठाई खावपाक येयला? कसो खाताय रे बसून? मिठाई खावंक नाका दाखय. आनी कितें दाखोव? पळय माझी बी सेम सेम हा. हांवें काडली तसलीच तू कित्याक काडलो? कित्याक तू म्हाज्या पोटान वचोंक जायना म्हणून. डिफरंट काडूंक जाय आसली. डिफरंट हांव घालिना. आनीकूय येतली आता तुका मिठायो. घेवन येयलो तुझा याद येयलो म्हणून तुका कॉल केला हांवें. कशी आहे तू? बाय आसा मगे. बायन तुका सांगला हॅपी दिवाळी म्हणून गो तिका. हॅलो आंटी, हॅपी दिवाळी. कशी आसा तू? आणि कितें कितें खाल्लाय की ना गे? आणि हे तुझे मॅच आणि तुझी वॉकिंग स्टिक व्हेरी सून घेऊन येवपाचो आसा हांव. हा सोनियाक मेसेज कोत्ता हांव एवरीडे. बरें ते म्हाकाय तू खूब लायक. माझी मामी कशी तू. गॉड ब्लेस यू. हाय थँक्यू सो मच. तुझो आशीर्वाद आणि तुझो मोगूच जाय म्हाका. हय तर शुअर दिवया मी तुका. आयज ना मगे. आयज खंय भायर सरोंक ना. आयज पावस पडटा मगे व्हडलो. हय पावस पडटा हांगा. आसूं तू बरी राव. हांव थोड्या दिसांनी येतलो तुजे कडेन. ओके 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 बरें चल. गुड नायट. ओके तू येतलो शुअर. तू टेन्शन घेऊ नाका. आता सध्या न्हीद तू सुशेगाद जे कहानी. येतलो हांव शुअर येतलो. ओके बाय. गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट. लव यू गुड नाईट. लाडू धरा खाऊ नाका. तुका हांवें धरपाक दिला खाऊ नाका. मार गो तू. हांव काडटलो ना ना माझो फेवरेट लाडू तो. खाऊ नाका. धर तर घे. दी हांव व्हिडिओ काडटाले म्हणून. धर गो. व्हिडिओ काडपाक वयता. हे पळय मनीषा लायता पणट्यो. पळय पणट्यो. हॅपी दिवाळी म्हण मुगो सगळ्यांक.
हा आणि हे पळय हांगासर हे पळय हे सगळे आता येलांग वयता मराणे इतने मत मारा इधर ही मारो कुछ प्रॉब्लम नहीं छोटा छोटा कुछ दे दो थोड़ा हे पळय परत मिठाई ठुसता ना कितना रे मिठाई अरे खा दीपावली रोज कोई ना थोड़ी खिलाता एक में तो गाईज हे पळय दिवाळी स्पेशल हांगासर कितें कितें चालू आसा ते हे पळयात ये क्या है भाभी उसका भी पकोड़ा पकता है अरे वाह बहुत कुछ है आणि पळय मिठाई सानवी आप और मैं मैचिंग मैचिंग कितले क्यूट दिसता बया सानवी 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 देखो मेरी तरह वाह बहुत क्यूट दिख रही हो अरे आप भी आ गए मिठाई लेके आज बहुत मिठाई खाने को मिलेगा थोड़ा सा ही निकालती हूँ मैं बस काफी है हैप्पी दिवाली ये केला मनीषान पळय दो दो कुर्ता बीन घालून सारखे सेम टू सेम मॅचिंग झाले आम्ही नको आणि ते आउट अँड पर पळय कितके कॅन्डल्स लाईट कल्ले केला पळय प्रतीक भावा पयताय जाल्यार फोड घरा 10,000चो आसतलो तो हे पळय हॅपी हैप्पी दिवाली फूस मुगो प्रतीक भावा तू व्हिडिओ पळयता वाळ पयसून जाल्यार पळय फोक फोडटा आमी 10,000चो हैप्पी दिवाली हे निकाल्ल्या न्ही तर दिवाळी एलिस्टर ब्रो पळय रे कल्ले कल्ले गातात ती दोगांय बाय हे बंद झाले एका एका तुझी आशा लागली आशा हॅपी दिवाळी पया कितले हांगासर लायलेले आसा कॅन्डली त्यो पया कॅन्डली दिवे आणि हेवटेन पयात आमची स्टेप्सा काय बरी जाल्लेली आसा ती नुगो आणि हे पय हेवटेन पयात आणि आमच्याकडे कितें कितें आहा स्टॉकान तेच आहा बडयो त्यो त्यो जाल्यार पेटोकूच ना एक पूर भितर घालते पण तुका आनीक जाय स्टॉक तुका प्रतीकागेर वाळपय वयतो पडटलो 10-20 हजाराचो फोगा तेंगे सो गायज पळय हांवें आतां पणट्यो बिणट्यो आमच्या घरा कडेन लायल्ल्यो आसा हे पळय हांगा मातशें हांव आयज लेट पावलें सो गायज पळय हांव आतां करता मॅगी आनी त्या खातीर हांव एका बरोच कांद्याक पयलीं तळसून घेता आनी मागीर हांव हेतूर घालतलें वेजिटेबल्स हे पळय आतां हांवें हेतूर घातलेले आहा वेजिटेबल्स कॉलीफ्लावर कॅरट आनी हे जावन आसा ग्रीन पीस हेका आतां बरें शिजपाक जाय हे पळय लेट नाईट 12 जावन गेली आनी हांव खाता मॅगी वेजिटेबल मॅगी आनी हे पळय हेल्मेटाचें हें सुकपाक दवरलां हांवें सो गायज फायनली आयचो दीस दिवाळेचो बेस्ट जाल्लो आसा पूण एक प्रॉब्लम घे म्हणून पावस पडटा दनपारां पावस चालू जाला तो आजून पावस चालू आहा आमी चिंतलेले
आमकां खूब सबस्क्रायबरांनी आपयलेले घरा कडेन दिवाळेक येवंक म्हणून, पूण जालें कितें पावसान वयतली कशी, ते प्रॉब्लम न्हू, म्हणून आमी कितें केलें कॅन्सील केले सगळे प्रॉब्लम. आमचो सगळो मूड बीन ठो सगळे प्लॅन कॅन्सील न्हू आ सारकें मुगो. आतां आकाचे पळय 12 वाजले तोंडाक पेलो दवरून येता परत मागीर चमचो व्हरोंक येता. कितें रे काय ना म्हाका बरी रील काडूंक जाल्ले पावस पडटा रीण काडूंक जाय आसलें म्हणजे रील रीण? आणि पावस पडटा आणि मदींच लायटूय वयता हांव बरें न्हेसलेले बे कितें सांग आतां- आयज आग पळय कसले न्हेसला ते आतां- आयज तुवें कितें न्हेसला लेहंगा लेहंगा. सो गायज कितें आहा जाणा टू बी ऑनेस्ट म्हाका न्हू असले कपडे आवडना. सलवार कमीज कुर्ता ते म्हाका आवडना. हांव टोटल वेस्टर्न सारको. सो म्हाका चेडवांनी कसलेच कपडे घातल्यार प्रॉब्लम ना. शॉर्ट्स बीन बिंदास घालपाचे तशें म्हाजें. आनी हो शर्ट जो आसा न्हू म्हाज्या भावान एलिस्टरान म्हाका गिफ्ट केल्लो आसा. थँक्यू सो मच ब्रो की तुवें इतलो बरो गिफ्ट दिला म्हणून म्हाका. हांवें भरणेंतसून हाडला न्हू गो. हय येस थँक्यू सो मच. आनी कितें म्हणूंक वयतालो हांव येस आयचो दीस सारको अमेझींग आसलो. खूब लोकांच्या घरान सारकी हॅपिनस आहा. उप्स लायट गेली. सगळ्या लोकांच्या घरान हॅपिनस आसा जाल्यार कोणाच्या घरान दूख आसा. कित्याक तरी म्हाज्या आयजूच एका फ्रेंडाची आवय बरी ना आनी खूब बाबडो टेन्शनान आसलो आनी बरें दिसोंक ना म्हाकाय मन ना जालें म्हाजें सेलिब्रेट करपाचें. कित्याक तेजी आवय म्हाका खूब बरी करता. केन्नाय येयलो जाल्यार बाबू यो जे 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 करून जेवयता. आयज काल कोण कोणाचो ना आनी बाबडे ती बरी ना. सणा परबो दिसा दिवाळे कडेन बरी ना म्हणल्यार म्हाका आनीक वायट दिसलें न्हू वा सारकें न्हू. आनी येस आयज आमच्या ब्लॉगान तुमी पयला फोक जिवाचो फोक न्हू फोक पयला आसतलो सारकें न्हू. त्या फोगा बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदताय बे. आमच्या सांग कडेन मगो. फोक मातसो कमी पडटालो. हय. सद्या आमी 100 रुपयाचो फोक हाडलेलो हय. तुमकां खरें सांगता. येदी किटकॅट आनी सुसऱ्यो 2 हाडलेल्यो आनी 2 पावस हाडलेले. हय आनी बाकीचे सगळ्यांनी ते गाटयांनी हाडलेले खूब कितें कितें हाडलेले तेंच्यांनी पावस आनी कितें कितें हाडलेले न्हू हय. ते मारी. आनी येस फोग मातसो कमी पडलो पूण पावस पडटालो न्हू म्हणून आमी वाळपय वचोंक पावोंक ना. नाल्यार आमी वाळपय वयतली आसली. फोक मारपाक प्रत्येकागेर घे म्हणून फोग आहा 7-8 हजाराचो फोग होच आसतलो तेंगेर. हय. आतां मारता आसतलो तो फोग हय. पावसान दिसान सारकें न्हू. हय तर. फूल पावर आतां तो सारकी तुळशीच्या लग्ना जायसर आनी 25 दीस मारीत रावतलो. मारीत लावतो फोग तो आतां फोग. हांव मिमिक्री करूंक सोदता तेजी. काय गो बाय तुमी इतलें हाडला अशेंच न्हू. काय गो बाय तुमी इतलें हाडला तुमकां सांगलेलोय न्हू. म्हाका लागता न्हू जिवाचो फोग. येस गायज आयज आमी फायर क्रॅकर्स यूज केल्लेले इन अ सेफ्टी गायडलायन. आमी सगळे लोक आसले थंय. ल्हान भुरगीं कोण खेळटालीं जाल्यार आमी खूब आसले भुरगे जे भुरग्यांक पळोवपाक टेन्शन नासलो. आनी येस आमी 100 न्हू 250 रुपयाचो कितें तरी फोग हाडलेलो. तेतून आसले किटकॅटीचे एक पॅकेट एक आसले 2-3 पावस आसले आनी येदे ते कसले तरी हे आसले म्हाका खबर नांव काय ते फायर क्रॅकर्स म्हणटा ते म्हाज्या हितून ना DNA नात म्हाका नाकात ते. कशेंच आवडना म्हाका फायर क्रॅकर्स. चुकोन केन्ना कितें मारले जाल्यार तरी आमी ते सोडून ते हाडपाचे आसले स्कायलॅम्प. हय आमी कितें करपाचें आसली जाणा आमी आसले हाडपाची लायट येयली. आमी हाडपाची आसली स्कायलॅम्प परत गेली लायट. आमी आसली स्कायलॅम्प हाडपाक पेटयलो वयर सोडलो. कितें जालें सांग तुमकां एक सांगता. आयज काल न्हू तुमकां खबर आसा आमचे शेतकार भाव आनी भयणी आनी आमचे आजी आनी आमचे आजे जे शेतांनी इतले वावरतात शेत करतात आयज तेंचें शेत चुकलेलें आसा. स्काय लॅम्प सोडलो आनी ते वचोन कोणाच्या शेतान पडले आनी शेत जळ्ळें जाल्यार तांकां बाबडो लाखांचो लुकसाण जातलो हजारांचो लुकसाण जातलो. घाम कश्ट ते घाम काडला पळय तो सगळो पाणयान वयतलो न्हू. पावसान पडप धडक. एक्झॅक्टली हांवें चिंतलेलें आमी 300 रुपयाचे तरी स्कायलॅम्प हाडटले म्हणून पूण मागीर चिंतलें की इट्स नॉट पॉसिबल. करूंक जायना तशें बरें न्हू. कोणाच्या शेतान पडले सांगूं येना न्हू. आयज काल न्हयांची घरां
आणि पावसाने सगळ्यांच्या नळ्यांच्या घरांचेर कापेत आसा आणि कापेतीचेर मातसो पडलो जाल्यार आख्खे घर पेटले. सो बिकॉज ऑफ दीस आमी डिसायड केले की स्कायलॅम्प आमी सोडची ना म्हणून. सेफ्टी गायडलायन कम्स फर्स्ट. कितल्याय म्हटल्यार लोकांची मेहनत सारकें. तरी हे म्हणटाले आनीक फोग जाय. हांवें म्हटलें ताका कितें वच बस धर वाळपय वच प्रतीका कडेन घे म्हणून फोगा. तुका तो फोग दितलो सारकें मुगो दितलो मुगो तुका. मागीर आमी कितें करतली पावस पडलो फोग तर हेका जाय म्हाका काय नाका. पळय जाय कितें वयता तेंगेर आकान आयज कितें घातला कितें म्हणून वयताले. तेंगेर आनी 25 दीस आहा केन्ना मदीं वचूं शकता. 25 दीस आतां कंटिन्यूस आसतलो तेजो फोग चालू. आज जाले न्हू पयशे जाले दिसता बरे. आणि आयज आकान कितें घातला गो तेजे बद्दल मातशी डिटेल दी. आयज हांवें घातला लेहेंगा. लांडगो म्हणजे अरे लेहेंगा रे. लेहंगा आणि बरे चिंतलेले हांव बरे माझे फोटो बी काडटले पण तुम्ही पळोवं शकता लायट येता वयता करून वाज हाडटा. लायट पाका आणि- पुकू आणि- पाका पुकू चाका आणि चुकू जाता. आणि एक गजाल इतली बरे न्हेसोन काय फायदो ना गळोंक लागले त्या खातीर ते उदीकूच काडचे पडले इतलो बरो. तुमकां एक गजाल सांगता. आमी बरे हाका हांवें चिंतलेले आयज हेजो बरो फोटो बिटो काडटलो म्हणून जालें कितें जाणां पावस पडलो आनी घरान न्हू सगळे भितर उदीक जाला. आतां तुमी म्हणटले कितें हो सांगता फटींग सांगता म्हणटलो न्हू बा. तुमकां डायरेक्ट हांगाल्यान व्हिडिओ न कट करता व्हरता पळय तुमकां पळय. उडवा हे पळय हे पळय हे पळय हे पळय सगळें उदीक पळय घरान. हे पळय हे पळय हे पळय पळय नूडल जाला पळय नूडल जालाय मगो तो. आ सो गायज तुम्ही पळयलां आसतलें न्हू आमच्या घरान कितलो उदक कितलें उदीक येयला पळय तें. आनी येस अशीच आसता स्ट्रगलींग लायफ. आनी जितले कमी एजीन ही स्ट्रगलींग लायफ पळोवपाक मेळटा आनी तितलीच बरें. फाल्यां न्हू देवाचे कृपेन न्हू खूब कितें आसतलें ना न्हू मेहनत करीत न्हू खूब कितें आसतलें. पूण न्हू जे जाग्यांतल्यान तुमी भायर सरतात न्हू जे गरिबेंतल्यान तुमी भायर सरतात न्हू यू शूड नेवर फॉरगेट डॅट. नळो अरे नळ्याचें उदीक भितर येयलें त्या टायमार येताले. आयज म्हाजे कडेन व्हडलो बंगलो मागीर तुवें तुमच्या फ्रेंडांक अशें म्हणूंक जायना अरे कितें रे तो नळ्यांच्या घरान रावता मरे इतलें उदीक भरला तेंगेर. ना तूं त्याच जाग्यांतल्यान भायर सरलेलो आसा पण तुवें मेहनत केल्या न्हू गो. आमी तुज्या मेहनतीक काय म्हणिना पूण तुज्या वांगडच्याक न्हू केन्ना डिसअपॉयंट करूंक जायना हर्ट करूंक जायना सारकें. सो ह्याच हितून बरें मागोन ह्याच हितून तुमकां बरें मागोन दिवाळेचें हांव ह्यो व्हिडिओ एंड करता. दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल लायक शेअर सबस्क्रायब कॉमेंट करा आनी आमकां सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. तेज्या पयलीं आंटीन आमकां खूब कॉल केल्लो हांवें खूद आंटीक कॉल केल्लो सॉरी आनी गे म्हणून उलयली बाबा हे बाबा तें सांगता बाबडी म्हाका कितें आवय कोण चावलो म्हाका जारी जावली पांयांक. सो हे ते बाबडे कितें सांगीत आसा ती इतलें बरें दिसलें तिचे कडेन उलोवन खबर आसा. अशेंच देवाची कृपा आनी तुमचो आशिर्वाद आमचेर दवरा. फुडें सरून सदींच कोणाक हेल्प करूंक पावतले आमी. चला मेळटा तुमकां नेवे व्हिडिओन. बाय 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 बाय.